एझेकिएल गोरुडाची वोपार चॅप्टर 17 सर्वेस्पराचें उतर म्हाका पावलें. ताणें म्हणलें, मनशाच्या पुता, इस्रायलाच्या घराण्याक एक उमाणें घाल. एक वोपार सांग अशें म्हण. सर्वेस्पर देव अशें सांगता, विशाल आनी लांब पाखट्यांचो, विविध रंगांच्या पाखांचो एक व्हड गरुड लेबनॉनाक पावलो आनी देवदाराच्या माथ्यार बसलो. ताणें उंचलो खांदो तोडून काडलो आनी तो वेपाऱ्यांच्या देसांत व्हरून दुकानकारांच्या शारांत दवरलो. मागीर ताणें देसांतलें एक बीं काडून व्हेलें आनी तें एका पिकाल शेतांत रोयलें. नदी देगे वयल्या एका झाडा भाशेन ताणें तें भरपूर उदकाच्या वालाशी घालें. तें वाडलें आनी सादारण व्हडायेची एक सुफोल दाखवेल जालें. ही दाखवेल गरुडाचे वाटेन वाडत गेली. तिचीं पालां पोंच्यान वाडलीं म्हणटच तें बीं जालें एक दाखवेल. तिका खांद्यो जाल्यो आनी नवे कोंब फुटले. पूण आनी एक व्हड गरुड आसलो, व्हडा पाखट्यांचो आनी दाट पाखांचो. आनी आतां ती दाखवेलीं आपलीं पालां ताचे वाटेन वळून घेतलीं. आपूण रोयल्ली आसली त्या जाग्यार परस ओदीक ताणें आपणाक शिंपचें म्हूण तिणें आपल्यो खांद्यो ताचे वाटेन लांबयल्यो. तिका खांद्यो जावच्यो आनी तिणें फळां दिवचीं आनी अशें ती चड मोलाची दाखवेल जावची म्हूण तिका एका पिकाल शेतांत रोयली, एका रुंद वालाचे देगेक. अशें म्हूण सर्वेस्पर देव अशें विचारता, तिका येस मेळत? तो गरुड तिचीं पालां उमटून काडचो ना आनी तिचीं फळां ओडून काडचो ना काय? आनी अशें तिका जातात तीं सगळीं नवीं पानां सुकून वेचिनात? आनी तिका पालां सयत उमटून काडूंक चड कांय बळ नाका जातलें, तो चड लोकूय नाका जातलो. तिका रोयल्या बरें, पूण तिका येस मेळत. उदेन तिचो वारो सुट्टा तेन्ना ती सारकीच सुकून वेचिना काय? खरेंच ती वाडटाली त्याच जाग्यार ती सुकून वेतली. सर्वेस्पराचें उतर म्हाका पावलें. ताणें म्हणलें, त्या फितूर घराण्यांक अशें सांग, हाचो अर्थ जाणत तुमी? सांग तांकां, बाबिलोनियेचो राजा जेरुजाल्याक आयलो. ताणें राजाक आनी कुंवरांक उबारून व्हेले आनी तांकां बाबिलोनियेंत आपणाशी व्हरून दवरले. ताणें रायाल घराण्यांतल्या एका वांगड्याक घेतलो आनी ताचे लागीं एक करार केलो. आपणाक विस्वाशी रावतलो म्हूण सोपूत घेवंक ताणें ताका बोल केलें. देसाच्या हेरां फुडाऱ्यांक ताणें परदेसांत पावयले. अशें तें राज ल्हानूच उरतलें आनी व्हड जावंक सोदचें ना. आनी तो आपलो करार सांबाळटलो आनी ताका विस्वाशी रावतलो, ही ताची येवजण. पूण तो कुंवर ताचेर कोलपलो आनी आपणाक गडे आनी व्हडलीं लस्करां मागून इजिप्ताक दूत पाठयले. ताका येस मेळत? अशें कोत्ता तो मनीस खास्त पडनासतना उरत? करार मोडटा आनी शिक्षा पडची ना? म्हज्याच जिवाच्यान हांव सोपूत घेतां, उलयता तो सर्वेस्पर देव. बाबिलोनियेंत म्हणजे ताका शिवासनार बसयल्लो तो राजा जियेता त्या देसांत, ज्या राजा कडेन सोपूत घेवन केल्लो करार ताणें मोडला, त्या राजाच्या देसांत तो मोडटलो. फारावची फौज कितलीय बलिश्ट जावं आनी ताचीं लस्करां कितलींय व्हड जावं, खूब मनशांचो जीव संकटांत घालून कितलेय मातयेचे बांद तो उबारून आनी कितलेय खंडोक तो खणूं, झूज करून तो ताका निवारूंक शकचो ना. पालूंक भासायल्लो तो करार मोडून ताणें आपल्या सोपुताचोय तिरस्कार केलो.
इतलें केल्या उपरांत शिक्षा नासतना तो सुट्टलो कितें? देखून सर्वेस्पर देव अशें सांगता, म्हज्याच जिवाच्यान हांव सोपूत घेतां. म्हाका दिल्ल्या सोपुताचो ताणें तिरस्कार केलो, म्हजे लागीं केल्लो करार ताणें मोडलो. तर हे दोनूय हांव ताच्या माथ्यार बुजोशें कोत्तलों. ताचेर हांव म्हजें जाल उडयतलों, म्हज्या फासान तो सांपडटलो. हांव ताका बाबिलोनियेंत व्हरतलों आनी म्हाका अविस्वाशी जाला देखून थंय ताका शिक्षा लायतलों. ताच्या लस्करांतले सगळे उत्तम सैनीक तलवारीन मोडटले आनी उत्तात ते चारूय वाऱ्यांच्या दिशांनी शिंपडटले. तेन्ना हांव सर्वेस्पर म्हूण तुमकां कळोन येतलें. सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा, उंच देवदार रुखाच्या माथ्यावेलो, ताच्या सगळ्यावन उंचल्या खांद्यावेलो हांव एक कोंबरी काडटलों आनी म्हज्याच हातान ती एका उंच आनी मुखेल पर्वतार रोयतलों. इस्रायलांतल्या सगळ्यावन उंच पर्वतार हांव ती रोयतलों. तिका खांदे जातले आनी ती फळां दितली आनी वाडोन वाडोन ती एक उत्तम देवदार रूख जातली. सगळ्या जिन्सांची सुकणीं ताच्या खाला जियेतलीं. सगळ्या जिन्सांच्यो पाकटे आसलेल्यो रचना ताच्या खांद्यांचे सावळेंत विसव घेतलीं. आनी हांव सर्वेस्पर म्हूण शेतां मोळ्यांतल्या सगळ्या झाडांक गमोन येतलें. हांव की उंच रूख हीण हलकट कोत्तां आनी हीण हलकट झाड उंच उबारतां. पांचवें हिरवें झाड हांवूच सुकयतां आनी सुकलेल्या झाडाक फळां उत्पन्न कोत्तां. हांव सर्वेस्पर अशें सांगून दवरतां आनी अशें हांव कोत्तलोंच. देवाचें उतर हें.